हे पळयात, पाली गांवची ही वॉटर सप्लाय. सादें उदक न्ही, हें उदक लोकांच्या नळाक येता. पळयल्यार ते कोण पिवपाचें धाडस करतलो अशें दिसना. मात वाळपय पालीच्या लोकांक हे उदका शिवाय पर्याय ना. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं अशेंच चल्लां. गांवच्या लोकांक पिवपाच्या उदकाचो त्रास. गांवच्या बांयंक उदक ना. बोरवेली मारल्यात खऱ्यो, त्योय आटल्यात. रेबो धाडला आमकां समज आमकां उदकाचो रेबो येता गडूळ पाणी. ती कॅपा सुद्दां ते सोडिना खंय लास्ट भरशिल्ले ती. तशें आमी येता करून तांकां सांगता तर क्लीन करा म्हणून. ते कोणी आयकून घेयना. ते दीस येयले तांकां म्हणलें साहेब 7-8 वर्सांक जास्तच त्रास जाता. आदी जाल्यार मातशे थोडे अशे बरे मातशे हेजे प्रमाणे. 7-8 वर्सांक खूब त्रास जाता. लायनी ते आदल्या त्यो चेकअप जाल्या म्हणजे तेतूर सामको रेबो आहा. तेका लागून उदीक उदक कोदूळ येता. ते आदली लायनी काडपाची नवीन लायनी घालपाची आनी त्या लायन डिस्कनेक्ट करून आमकां नवीन लायनीक जॉन मारून दिवपाची कनेक्शनां. जी लायन पयलींची आसा ती म्हाज्या दृश्टीन तर डिस्कनेक्ट करपाची लायन आनी नवीन घालची. ते म्हणटा कितें आमचो सोडपाचे ऑपरेटर कोण ऑपरेट करता पळय, सकाळीं 2 तास सांजचे 2 तास हे आमकां दिता ते. पण तरी पूण कितें लायनी चेकअप जाल्या कारणान ते सगळ्या नळांक पावना. एक वाडो हो आमचो 3 वाडे न्ही ते 3 वाडे. ह्या वाड्यार जवळ जवळ 50-1 घरां आहा ह्या वाड्यार. आनी हे बोरींग वेल पळय आहा ती हे 2 वाड्यारच दिता ते उदक. 3 साधारण म्हणजे 2 वाड्यार ती म्हणजे 200 कनेक्शन आहा ती 200 वयर कनेक्शन आहा. ते करचेच पडले न्हू. मागीर ते कितें तुमचे जे एक्शन घेता ते घेता म्हटल्यार आमकां जमोन वयचें पडलें न्ही. आतां चालू जाता रे हे 4-5 वर्सांक तो. आतां कितें जालां ताका कारणां खुबशीं आहा. म्हणटात चेकअप जाल्ले आहा, रेबो भरला आनी न्यू जेन्ना खणटा तेन्ना ते 8 दीस तशेंच उदक येता. 2 तास सकाळीं सारखे 2 तास सांजचे 2 तास. आता उदकाचो प्रॉब्लेम ह्याच आमकां 4-5 म्हयने ह्याच पाणी सोडले न्हू ते सारखे तेंचे अर्देवर पाणी एकदम हे म्हणजे ते चाप येना ती परमनंट दाट पाणी कोदू रेबो खूब आयतर इलेन मी ते न्यू हे कितें जाता तितके मारता म्हणजे मातशें भरता म्हणजे बस म्हणजे अर्दे वर्स आमकां काम करूंक वता पाणयाचें जाल्यार म्हणजे पाणी ना. हय जाल्यार खंय भरचें पडलें नाल्यार उपायच ना न्हू. कंप्लेंट तशी आमी डायरेक्ट तेंचें ऑप्शन करूं ना. म्हणजे ह्याच भुरग्याक म्हणजे डायरेक्ट म्हणजे आमच्या मी कंप्लेंटूच हेंकां करुया म्हणा. पण हे भुरगे म्हणून जितके उलयता म्हणजे खंयचे काय ना. पण तांकां म्हणून कितें फायदो ते आपल्या बरोबर सांगता ते आपले दिसभर वता आनी स्टार्ट मारता. आनी आतां हेका कळना फक्त तेंची एक लायन वयता पाणी सारकें गावात ना. लायट डिपार्टमेंट एक लायट वयता आमकां 1 वर सोडटा ते अर्दे वर मेळटा कित्याक ते पाणी भरता सारकेंच ना. आमचें हे पाणी कित्याक भरता कित्याक वापरूंक गावना ते. म्हणजे अशें आमची ते एक बांय आसा ते मेवणे म्हणजे ते कितें उदक हाडून मी पिवपाचें हाडटा. मोर्चा म्हाज्या मनान तर आसात. ह्या भुरग्यांक सांगतात ते मोर्चा घेवन जाय ऑफिसांत म्हणून पाणया खातीर तुमकां म्हणजे त्रास जाता अशें करुया. आमकां तर खूब वर्सां जालीं फेस यूज करता आमी तें पाणी म्हळ्यार खोदूच पाणी येता आमकां. पयलीं येता तेन्ना 1 वर तरी खोदू आसता आनी मागीर निवळ येता. कंप्लेन साहेबा कडेन खूब फावटी केली. पायपां मागीर हे दुसरी घातलेली लायन परत तीच पायपां आहा न्हू ती हेची लोखणाची थोडी आतां घातल्या प्लास्टीक. बाय बी हांगा आसलेले हाडटा मागीर नाल्यार मागीर वाट बघता. टँकर आमच्या हांगा येना थंय येता डोंगर वाड्यार बी. पाणी बायचें ना सुकता तशी गिमान सुकता मरे. पावता म्हणून लोकांचें निकसून हाडूंक मेळना न्हू. एकदां बी हाडूंक मेळटा. पाली हो वाठार पर्ये मतदारसंघाच्या ठाणे पंचायत वाठारांतलो. हें चित्र फकत पालीच न्ही, हिवरें, चरावणे, गोळावली, डोंगुर्ली ह्याय गांवांनी हीच परिस्थिती. सद्याक हे गांवच्या उदकाचो प्रस्न जाग्यार घालूंक म्हूण डाबोस उदका प्रकल्पांतल्यान एक पायपलायन ठाणे पंचायतीक जोडपाच्या कामाचें टेंडर जालां. सरकारी कारभारांत डाबोस पायपलायन जाग्यार पडटा तेन्ना पडटा. तो मेरेन ह्या लोकांचे उदकाक हुमकळे. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार.